काय जपेचे रेडी झाले मिसा वचपा ओके हांव मागीर लूक दाखयता तुमकां. गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं आहाय तुमी? आहाय न्हू सगळीं बरी? आमी आहाय सगळीं बरी. हांव मागीर सिंपल लूक घालचो ओके दाखयता तुमकां. गांव तो सिंपल लूक आनी तेचे देना घालला. तुमी चोयला न्हू देना घेतले सेम घालला. माय आणि आता बाबाचं गे गोजी बाबा हा कोमियावच्या टायमार तो न्हिदलो. बाबा कोमियाव घेवच्या टायमार न्हिदलो आनी आतां उठलो तो मामी फेरये गेलोली ती एकूय फेरये धाडल्या. बाबा आतां म्हटल्या बलून बी कांय घेवना काय मामा तुवें सो तेक लागून ती गेले आतां बलून दिवपा हाडपा बाबा. सो आयज पयलीं आमगे बरें अशें खूब लोक जातालो खूब. आतां तितू लोक ना असो तितू एक्सायटमेंटूय अशें सच कशें दिसना. पयलीं भरपूर एन्जॉय करताले सगळे तितू ना. ओके गाडपान मेळटा हेलो जालें ताका बायलें. हाय गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशीं आहाय तुमी? आहाय न्हू बरीं सगळीं? आमी आहाय बरीं सगळीं. कॉल आवाज येयला काय चोयता पयलीं कितें जालें न्ही तूं आठवली म्हणून. सो मामी बाबा पावपाक गेल्या आनी काल हांवें फेस्ता दिसा संडे फेस्ता दिसा कांय शूट करूं ना प्लस कालूय हांवें कांय शूट करूं ना कांय ब्लॉग करूं ना. म्हाका टायम मेळना म्हणोन रिजन आहलेलें कांय शूट करूं ना. ब्रेक येयलोलो मातसो टायर्डनस लागून च्या केल्या केपी एक सालो केन्ना म्हाका च्या पूण खोशी आयकना चोय खाजें येयल्या च्या पी घे म्हूण. गुड मॉर्निंग बाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. च्या पी केन्ना लागलो ती. आनी आयज सायबीन आमगे ट्युजडे आयज सायबीन आयज आमगे. सो सगळे हांवें जाता तशें अरेंज केला. फुलां हाडपा वचूं जाय म्हाका चोयता फस्ट ते प्लस एक शूट आहा आनी गरम कोला तुका हांवें मातशें केलें म्हाका तें गरम पिवपा सो मातशें लायट गरम केलां. ते आमकां च्या पिना हांव बुडोवपा विचार करता. आमी थिंगाचे लांबयलेले जाम ल्हान चोय बटर जाय बटर च्या चीजूय आहा. सो मामी येयले उपरांत सगळे उरलेले कोत्तुली आनी विष्णू भोवलो दाखयता विष्णू घेवन. सो हांवें मेजाचे सगळे अरेंज केला. हांवें आतां सगळे गायजेचे हांव न्हेसला वयता येता फुलां हाडूंक वचपा आहलो मडगांव पूण हांव मडगांव वचना. बाबा हाडूंकूय वचूं जाय न्हू तेका लागून आनी सगळीं काम मागीर पेंडींग उरतलीं. सो हिंगा आमगे व्हडले गोंया फुलां मेळटाय थिंगा हाडटा. न्हेसलां शूट कंप्लीट केला. कोणाक रिप्लाय करूं जाय आहलो म्हाका तेका केला. सो तेका लागून रिप्लाय केला. आतां वयता लायटीचे वायराचे लागून मेजरमेंट काडटा. वयता पिल्यार मेळटा खंय तो 11 जाले. बाबाकूय हाडटा सोमती साई डोलेट्यो घेयल्या रे काळयेची आनी कितें काम बी करूंक नाक कशें दिसता भायलें तूं खर वच सारकें.
मागी मेळटा तुमकां वयताय आमी पिल्लार व्हडले गोंया खूब काम आहाय वयताय आमी डॅडी आनी हांव सोमते बाबाकूय हाडटली इकरा 10 जाले आनी मागीर सोमती पयलीं काम कोता सोगली मागीर सोमते बाबाक घेवन घरा येवपाचें ओके मागीर मेळटा डॅडी गेला वायर हाडपाक कावोक जातो न्हू लायटी घालूंक न्हू राती कोडे सायबीनीक एक कोडे घायल्या म्हाका मातशी आनी मुखारूय कशी घालूं कशी दिसोली सो तेका लागून वायर कितनो 10 मीटर कितून जातालो सो तो तेका लागून तेका सांगिल्लें वायर हाड म्हणून म्हाका तोच वायर जावो मागीर आनी खूंय व्हरपाक खूंय सो खूंय तो मागीर तुमकां येता ते ब्लॉग्सांनी कोटले सो 2 काम जातो मागीर वायरा कडेन डॅडी हाडटलो आतां आज जाली 11:20 मागीर प्रेशर कसो जाता बाबा 12 सुटोत न्हू म्हाका पयलीं वचोन रावपाक जाय कशें थिंगा ते बाबा गे इस्कॉला कडेन फूल बी मेळटली म्हाका सगळी मातशी मुखार कितून टायम लागता ओके मागीर मेळटा तुमकां हांवें त्या पार्लरान येयलोलें एक पाटी फेशियल करपाक आनी मागीर कांय सांगोना तेका की हांव ब्युटिशन बी म्हणून कांय ना लायट ना म्हाका सांगोता फेशियल कोत्थूय तुगेलें केला आनी स्टीम ना ब्लॅक हेड काडप ना वायट हेड्स काडप नाका तुका कांय ना ब्लॅक हेड वायट हेड्स कांय ना लास्टाक सांगलें कोहली फेशियल केला तुवें फेशियल म्हणटा म्हणलें वायट हेड ब्लॅक हेड मसाज काबार सगलें करून फेशियल जाता म्हणलें आसती म्हणलें ते प्रोडक्ट यूज केले न्हू सो घे पेमेंट तुका फूल कोत्ता म्हणलें म्हाका तशें पेमेंटाची गरज हें ना म्हणलें पूण तूं अशें फोटोवन दुसऱ्यांक केन्ना कोन्नाक म्हणलें सो तें थिंग ऑपोजीटूच तें मागीर केन्ना आनी वचोना थिंगा पार्लरान तशी कोत्ताय आसतली न्हू कोणाक खबर ना तेंकां म्हाका खबर आहा म्हणून हें कोणाक खबर ना ती यूट्यूब फॅमिली मेंबर आहा सो हांवें ITI केला हेअर एंड स्कीन केअरान सो ब्युटी पार्लरान आमी कोर्सीस कोताय ते स्कीन केअरचे बाय 3 म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे बी आसोता न्हू आनी तिंगा बबली बी आसोता प्लस तेंगे प्रॅक्टिकल आनी आमगे ITI आसता ते रिटर्न एग्जाम्स आसता रिटर्न एग्जाम पास जावपा जाय मागीर बबली प्रॅक्टीस बी सगलें मागीर आमकां पार्लरांनी प्रॅक्टिसीक धाडटा थोडे ती ट्रेनिंगा धाडटा आयुर्वेदीक सेंटरान धाडटा हांवें म्हापसा केला कित्याक पणजे नाहलोली तेन्ना नाका आतां पणजे ITI ब्युटी आहा जाल्यार म्हापसा सो हांवें घारसून संक बाय सोतालें सकाळचे आनी सांजचे थिंगा आमी 4 बी सुणटालीं अशें 4 बी मात संक बी पावतालें खूब त्रास काडून ना ब्युटी शिकल्या कित्याक म्हाका खूब इंट्रस्ट आहलो ब्युटी लायनीक मागीर हांवें ITI केल्या उपरांत मागीर हांव ब्युटिशन पार्लरान आहलो कामाक ट्रेनिंगाक सो थिंगसून म्हाका न्हू मागीर आयुर्वेदिकाचे म्हाका इंट्रस्ट कसो जालो म्हाका आयुर्वेदीक शिकोवंक जाय तेका आमी ITI आहा न्हू तेन्ना आमकां आयुर्वेदीक सेंटरान धाडलोली सालिगांव ट्रेनिंगाक सो तें म्हाका शिकोवंक जाय आहलोलें सो हांवें नॉर्थानूच आयुर्वेदीक सेंटर आहलो सो थिंगा शिकलें आयुर्वेदीक रिलेटेड तेका लागून म्हाका ते मातशे थोड्योश्यो नॉलेजीस आहाय न्हू म्हाका रिलेटेड DIY बी कितें ते आयुर्वेदीक सेंटरान तुका प्रोडक्ट्स भायले यूज कोना ते गांवठी वस्तू मिक्स करूनच तुमकां हें कोण येयलो तेका लागून थोडी यूट्यूब फॅमिली मेंबर आहा तेंकां खबर आसतली सो ते आयुर्वेदीक सेंटरान हांवें एटलिस्ट 2 वर्सां काम केलें सो म्हाका आयडिया आहा आयुर्वेदिकाचे थोड्योश्यो सो हांव मागीर एक ग्लॅम गर्लाचेर शेअर करता गर्ल्स रिलेटेड टॉपिक्स बायन बींग अ गर्ल म्हाका कितें खबर आहा नॉलेज तें हांव शेअर करता ओके मागीर मेळटा गायजा रस्त्यार आहा न्हू सायडीक गाडी सो तिन्नय चोवपा पडटा तिन्नय रोड गाडी भायर सोताय गाडी ओके मागीर मेळटा असले चेले हाडल्या आनीची फुलां हाडल्या हिंगा दवरल्या कितें जाणा एसीक लागून अशें जेचे आमी पावल घेतो येयली बाबागे हांवें करून आनी प्रिपेरेशन कॉमेर्स जालें आमगे सायबिणीचे सगळीं फुलां चेले बी हाडल्या हांवें आनी उकोडटाय चोण उकोडटाय ते चोण घायले आमी चुलीचेर फुगोक घायलो राती चोण उकडूंक फुगोक घायलो आतां उकडपाक दवरले थोडे चुलीचेर घायले थोडे गॅसीचेर दवरले उकडोवपाक आनी हांव आतां जेवपाक येयला ओके आनी मागीर तांदूळ
असे काय करून सिंपल जेवण केलं आहे आम्ही. ओके काढल्या मम्मी गोचाया भाजी भेंड्या कोडी चिकन हा पोयचे चिकन हात आहे येस आम्ही हात आहे आणि उकडे शीत प्लस सुरई शीत तोलाच खाऱ्याचं तोप आहे तोला देईल ते लागून आणि हात आमचे येतले आणि मागीर आल्तार करू येतले बाबा माता जाम बाय बेडाचेर सोटी जेयता आनी हांव वयता आनी मागीर ते एक धाडू दे ओके मागीर मेळटा डॅडी चोयता उचो बी सगळें करपा सोमसो मार सायबीन सो 5 म्हणल्यार आमी सगळें न्हेसोन करून धाडो वता वारें सगळें रेडी करूंक जाय न्हू 5 म्हणल्यार आतां ऑलरेडी 2 जाली आतां आमचो लेट जालो मम्मी खंय सगळें करता म्हणलें क्लीन हांवें आलतार ते सगळे एरिया क्लीन बी करून दवरले आनी मागीर शूट आहलें न्हू मागेलें मागीर शूट बी कंप्लीट जालें म्हाजें आनी आतां बेगीन आनी मागीर मेळटा हो व्लॉग आयजू येता तुमकां प्रिपेरेशन व्लॉग आयज तर काल 2 दिसांनी कांय शूट करूं ना आहलोलें मातशें टेंशनान आहलोलें म्हणून कांय शूट ना करूं सो पांयाचे मागीर सुंगटांची भेंडे घालून कोडी चिकन तोराचो आनी हाऱ्याचो सो गायचे आतां मागीर तुमकां जेवण बी सगळीं काम बी जालें आल्तार बी जालें ओके आल्तार बी तुमकां खाल्याच्या व्लॉगान दाखयता ना व्लॉगिंगा काबार करता प्रिपेरेशन व्लॉग प्लस फिस्ट व्लॉग मिक्स व्लॉग नाव दितलें वेट गो ते कोदेलींचेर उबो रावपा जाय जाम मारपा जाय आनी इफ तुमकां आयचो व्लॉग मिक्स व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंटार सांगात कसो लागलो तो नेक्स्ट व्लॉगान दिलें